आता आमगेले अनेक संपन्मूल व्यक्ती जावन विनया किणी वासरीस हानी आईल असाची हांका विश्व कोंकणी केंद्र आणि वर्धनी संस्थे वतीनं वेदिरी आव्हान करता असा. हांगेले एक ल्हानशे वळख कोण दिवका म्हणून रक्षा शेणे हांका विनंती करतास. धन्यवाद लक्ष्मी. मुखारी सेशनाक स्वागत. मुखारी सेशनाचे अतिथी जावन आसाची श्रीमती विनया धर्मेंद्र किणी, प्रोप्रायटर हॉटेल किनीज वासरी आणि किनीज वासरी होम प्रोडक्ट्स. विनया किनी हांनी बॅचलर्स ऑफ कॉमर्साचे पदवीधारक. विनया किनी हांगेले मस्त फेमस यूट्यूब चॅनल किणीज वासरी ब्लॉग जारी खंडापटी होड जनसागर मळेरी 50,000 सबस्क्रायब्ड आसाची. फेसबुक पेजारी 45,000 जन फॉलो करून आसाची आणि इंस्टाग्राम पेजारी 11,000 जन फॉलो करून आसाची. विनया किनी हांनी 11 जनांक रोजगार म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट दिवन बदरतारी स्केल अप उपक्रमाचे मान चड केल्ले. तांकां 2 चेडू आसाची, 1 चलो 1 चेली. विनय माई, तुम्ही या रुची रांदप जनाले वासरीन तू कशी पावयले, कशी तुम्ही सोशल मिडिया रेज केले आणि हॉटेल बिझनेस तुम्ही कशी स्केल अप करतासाची हाजी मार्गदर्शन सर्वांक कोण दिवची विनंती करता. सगळ्यांक नमस्कार. तुम्ही म्हाका युट्यूबार जो इंस्टाग्रामा फेसबुकार पळोवन आसता, साधारण जना मेल परिचय आसता म्हणून सांगून लेखता. आता ते हॉर्लिक्स स्पीच वतना पुरा जान म्हळेले आम्ही बिग फॅन ऑफ यू म्हणून सांगून मस्त जान पळयता आसता ते व्हिडिओ म्हणून. तुमगेले सगळ्याले प्रीती आशीर्वाद अशी असो पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाता. हांव निजावन एक यूट्यूब चॅनल करका म्हणून केलेलं नाही. मगेले याची फ्रेंड्स सकड कसं नाही रांदप आनी करताना कॉल करून निमगितल्या कसं करू येतं, कसं घाल येतं म्हणून सांगून. तशी म्हाका काय वर्डिके पुडी काय रांदप काय शिकनी हांव. म्हळ्यार बब्बायले काम सकड अम्मानानी सांगचे शिलताय करतले घर कोयर काण पुसूचे अशी तितलेची रांदप म्हळ्यार वर्डी जत्तरीची रांदप थोडे शिकिले हांव. आಮೇಲೆ माई अम्मा हंगेले घेयची सकड. मागीर पुरा फ्रेंड्सान अशी कॉल करतना तुमगेले कते केन्नाय हांव म्हणचे तुमके यूट्यूब चॅनल करता गो, केन्नाय फोन करून नाक कसं नाही तक कसं नाही म्हणून सांगून निमगिल्ले री. तशी तांणी एक सपोर्ट केलेले निमित्ती पुरा जनान करी तो म्हणून म्हणाले निमित्त एक जस्ट अशी एक हॉबीशी स्टार्ट केलेले यूट्यूब चॅनल. तशी त्या मागीर इतली रीच जात म्हणून हांव बदल लेखा न्ही. जाल्यार फुडें आतां हॉटेल जाताना म्हाका आतां तितले विडियोज घालो टायम मेळना. वीकली वन्स पूण ह्या विडियो घालका म्हूण लेखचे. आतां सादारण एक 2 म्हयने दाखोवन वीकली वन्सय जायना. एक 15 डेज वन्स पूण एक विडियोज यूट्यूबार घालता. बट इंस्टाग्रामार आतां एक्टीव जावन आसा हांव. म्हळ्यार यूट्यूबार आमकां विडियो काडका म्हूण म्हळ्यार आमी चिकेची लँडस्केपार 8-2 ते चिके लेंथी आसका मिनिमम विडियोज यूट्यूबार घालका जाल्यार एटलिस्ट एक 8 to 9 मिनिट्स पूण आसल्यार ते व्यू तशी वॉच टायम हावर पुरा काउंट जाता आमकां. तितले एटलिस्ट एक 9 मिनिट्स 10 मिनिट्स आसल्यार वॉच टायम काउंट जावन व्यूज चड येता ताका पुरा मागीर मॉनिटायज तशी पुरा आसा. 1000 hours वॉच टायम जाल्यार आमकां मागीर ते चॅनल मॉनिटायझेशन स्टार्ट जाता. मागीर ऑलरेडी मॉनिटायझेशन जाला. म्हाका कांयतर म्हळ्यार मेल अम्मा नी ओटो रांदपा विडियो पळय डेली घालतले हांव. डेली घालले त्या म्हयने म्हाका 26,000 युट्यूबर आयले आसा मंथली. 2 म्हयने तशी आयला म्हाका. तशी मागीर आतां म्हळ्यार हॉटेलाक वचून चिकेची घालची पुरा सकड उणी जाला. आतां व्यूजय चिकेची एक 3,000 अशी पुरा जाला. चिके सबस्क्रायबर्सय चिके म्हळ्यार तितली फास्ट जातना एवरेज मंथली फुडें म्हाका एक 2,500 सबस्क्रायबर पूण चडता आशिल्ले. डेली विडियोज तुमी घाल्ल्यार आनी कसं म्हळ्यार सोशल मिडिया म्हाका दिलेले टॉपीक तेंची सोशल मिडिया निमित्ती आमगेले एक बिझनेस कशी आमी एक ग्रो करीत म्हणून सांगून एक दिला विशय. तशी सोशल मीडिया आता आमी कसं नाही एक होम प्रोडक्ट असो नॉनचे कसं नाही तुम्ही करा ती. आता जना म्हणजे चिके पुरसती म्हणून म्हणी येतं मोबाईल पळयत असता ती पुरा जाणे व्ह्यूज जाता असता कसं गेल्यार. इंस्टाग्राम तंतू फास्ट म्हणून सांगून म्हणटा वयता म्हळ्यार युट्यूबान पुणे चिके व्ह्यूज येवचे उणे चिके. इंस्टाग्राम फेसबुकय जाता. इंस्टाग्रामार एटलिस्ट एक 1.5 मिनिट रील करून कसं नाही तुम्ही आता नॉनची जेव करता आसा अशी हांव आतां जे करता आसा आतां नेक्स्ट हांव सेल करूं कशें ट्राय करता. हे पुरो चिके एट्रॅक्टीव जावन उरलो न्हू मागीर ते प्रॉडक्ट दाखोवचे आनी क्लीन आसचे तशी
चंद करून आम्ही एक त्या व्हिडिओ करून गेल्यारी जन पळयता ते फास्ट मूव जाताचे मागीर तशीची एक 10 जन म्हाका एक 20 बाटले ऑर्डर आसा म्हणून नेक्स्ट व्हिडिओ वचपाक स्टार्ट करा म्हाका 20 बॉटल ऑर्डर आयला जनाले हें करता आसा लेबलिंग एक ताका पुरा सकड कोरून केल्यारी तशीच मागीर 50 100 अशी म्हणून केल्यारी मागीर ताजेच पुरा व्हिडिओज करून गेल्यार तुमगेले खंडीत ते ब्रँड जाता ते म्हळ्यार मागेले एक आतां केणी वासारी हॉटेल हा बदाच एक हॉबी म्हणून स्टार्ट केलेले म्हाका म्हळ्यार ल्हान जो मेल बाबाजी पुरा जाण म्हणटाले आमी पुरा हॉटेला गोळ ते पुरा जल्ला गो नाका तुका हॉटेल नाका चेडो वचून चंद करून पळोवन बैस घरा मेल बाब म्हणजे पुरा जाण म्हळेले घरान तूं चेडवा पळोवन बैस तुका जाल्यार गत्ते तितले हॉटेल करता म्हणून सांगून म्हळेले जाल्यार आमगेले कॉम्प्लेक्सान तूं आशिल्ले हांगड 2 खाल आशिल्ली हांव करता म्हणून सांगून हंगे लागी म्हणलें हांव करता म्हणून सांगून तशी घराचे लायक सपोर्टारी आमी फस्ट 3 जाण बायल मनश आशिल्ले मागीर एक दादलो मनश ओट्टू सेरून फस्ट डे म्हाका उडगास ज्येश्ठ मायनेर जेवण येवन आशिल्ले एक 30 जेवण गेला फस्ट डे आतां अज्जीक 180 to 200 जेवण ಡೈಲಿ दनपारा 12:30 दाखून 2.5 ಗಂಟೆ ತೈ 2 ಗಂಟೆचे दनपाराचे वेळ आसता मागीर संजेर 4:30 दाखून शार्प 7 क्लोज 4:30-5 घंटे वेळ मिनिमम फस्ट डे म्हाका म्हळ्यार एक अशीची एक चिके एम्प्लॉयमेंट मस्जन म्हळ्यार मेल घरा लागची पुरा बायल मनशाची के आसता ती तांकां पुरा एक जत्त नवा एम्प्लॉयमेंट पुरा जनाक एक अशीच कोरया मेल आनूय आसा म्हाका सपोर्टाक म्हळ्यार आमगेले बिल्डींग ते फस्ट एक्चुअली क्लोज म्हळ्यार तांचो हॉटेल आशिल्ले जाल्यार ते कारणांतर लॉकडावन ते पुरा कडेन जातरी पुरा बंद जाल्ले तांतुले तशी म्हाका मना दिसलें मेल बामणा लागीं म्हणलें ते करता हॉटेल करता वा अशी कशीची केणी वासेरी म्हणून एक यूट्यूब पेज आसा खंडीत क्लिक जाता म्हाका धैर्य आसा ते कॉन्फिडन्स आसा म्हाका म्हणून म्हळ्यार मागीर स्टार्ट केला तशी न्हू ती मागीर आमके एक बायल मनशांक ते सादारण एक दादलो मनशा वरे जायना घर मॅनेज करून भायर गोळ न्हू ते सकट तसो एक शक्ती आमकां बायल मनशा आसा आमी आमगेले घर मॅनेज करून भायर गोळ जाल्यार येवन घर सांबाळसून पुरो जाणां पळोवन घेवन चंद करून घरा रांदप करून ते एक आमकां शक्ती आसता तशी कॉन्फिडन्स मेन आसता आत्मधैर्य म्हणून एक कसा म्हणून म्हणटा ती आमी हांव करता म्हणचे सकड आमी मनान तो केन्नाय आसलें स्ट्रॉंग आमगेले वयरी आमकां एक नंबीक आसल्यार खंडीत करूं जाता खंयचेय जायना म्हणून सांगून जायना आतां आमगेल्याची नेक्स्ट आतां केणी वासेऱ्या आतां ब्रँड रजिस्टर केला पुरा हॉटेला अंडर रजिस्टर केला तशीची होम प्रोडक्ट्स मागीर आतां नेक्स्ट आतां आषाढ म्हणून ओपन करनी नेक्स्ट श्रावणान तो आमगेले होम प्रोडक्ट्स नोणचे सांबारा पिट्टो सारा पिट्टो कषाय पावडर मागीर बोळा पिट्टी हे पुरा स्टार्ट करता आसा नेक्स्ट मंथ श्रावणांत केणी वासेरी मागीर हांव वृंदावन हँडलूम्स म्हणून लॉकडावन टायमार मागीर हांगड ते क्लोज जालेले वृंदावन हँडलूम्स म्हळ्यार खाली आवा हँडलूम्स कॉटन सारीस पुरा सकड ते अंगड आशिल्ली म्हगेली तशी ते आतां परा श्रावणान तोपास ओपन करता हांव तेन्ना लॉकडावन टायमार बंद जालेले तशें आमकां सोशल मिडिया म्हळ्यार एक फ्री जावन आशिल्लें एक मार्केटींग प्लॅटफॉर्म म्हणून म्हणयता हाका कोणाक आमी हायर करून एडवर्टायज करी हें करी ते पुरा कसो जाणें करता म्हणना सुलभ जावन जनाक आमकां एक कनेक्ट जावचें एक प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार ते सोशल मिडिया तुमी इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब खंयच्यारी कसने व्हिडिओ तुमकां कसन सेल करता आसता हाजे एक बग्गे तुमी घाल्ल्यार म्हगेले प्रोडक्ट लॉन्च करता आसा म्हणून एक दीस घालचे एक स्टोरी नेक्स्ट डे ताजे बग्गे चूर घालचे उलोवन तशी तुमी घाल्ल्यार जन राखून आसता ती पळोवचे खातीर तशी तुमगेले बिझनेस खंडीत त्या रितीर एक डेवलप करूं येता म्हणून सांगून म्हणटा तशीची मुद्रा योजन म्हणून सांगून आमगेले सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रधानमंत्री मुद्रा योजन केलो जेन्ना इन्वेस्टमेंटाक बंडवाळ चिके घालूंक कश्ट जावन आसता अप टू 10 lakhs ते मुद्रा योजना अंडर लोन्स मेळटा ते यूज करून आमी कसने बिझनेस कडेन करूं येता तशीची मागीर यूट्यूबारी तुम्ही यूट्यूब चॅनल कोणाकय स्टार्ट करका म्हणून असल्यार खंडीत लायक करून करेता कसं आत्ता पुरा सकड नवे नवे मोबाईल सकड लायक क्वालिटीचे मोबाईल तांतू व्यूज सकड लायक येता म्हळ्यार क्लॅरिटी जो खंयचे फूड सकड तितली मटाच पुरा नाशिल्ले ब्लर येता केलो व्यूज पळोवन पळोवन जाता रे मागीरचे के व्हिडिओज पुरा ब्लर येता आतां लायक आसता तशी व्हिडिओज तुमी करत जाल्यार स्टार्टींग तांतू वॉच टायमार डैली व्हिडिओ घालका डैली कसं नाही ना कसं नाही आता कन्स्ट्रक्शन जाता हाँ जाय जाय ಪೈರಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಾತನಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಚಾವ ಮಾಡಿ ಮೇಗೆಲೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಚಾವ ಮಾಡ್ತೆ ಶಾಜಿ ಅವನ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करते सच
ರೆಡಿ ಮಿಗೆಲ್ ಗುತ್ತಲೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲಲೆ ಮಿಗೆಲ್ ಮುಗಲ ಕಕ್ಕ ಇಗೆ ಲೊಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಂಡೆ ನಕ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ ದುವೆ ಲೊಟ ತೆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ कोई मिल गया कोई मिल गया मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ ऐसी है निगाहें और बिखरे हैं बाल तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊं यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया मिल ही गया ಹಸದಂತ ಗಲ್ಲ ಅನೇಕ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಾರೆ ನಗುತ್ತಲಿ ಬಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ನಾನಿರಲಾರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಾರೆ ನಗುತ್ತಲಿ ಬಾರೆ ನನ್ನ ಕಂಡು ನೀ ಬಂದೆ ಏತಕ್ಕೋ ಕಾಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಏತಕ್ಕೆ ಜಾಣೆ ಅರಿಯನು ಏನೊಂದನು ನಾನಿನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಈ ಮನೆಗೆ ನೀ ಬೆಳಕಾದೆ ಇನ್ನು ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮನ ಸಂತ वय करेक्ट वय तशी तेंची म्हणल्यावरी इंस्टाग्रामारी मस्त फास्ट हांव म्हणल्यावरी युट्यूबा पशेंच न्हय इंस्टाग्रामा मस्त आमगेले बिझनेस कंचे के जाल्यार कसनय तुमकां जना रीच जावका जाल्यार इंस्टाग्राम आतां अंतू मस्त फास्ट म्हणून म्हणयत मागीर हांव हॉटेल अनेक कारण आसा स्टार्ट करूंक आमगेले चूर मेल साणपणाची स्टोरी चूर सांगता आमगेले गांव दोंडरंगडी म्हणून सांगू न्हू नडीबेट्टू म्हणून एक बजी सान हळ्ळी ते तशी मेलान मम्मी 4 जन चेल्यो म्हाका एक लास्ट भाव आमी 5 जाण ಒಟ್ಟು चेडवां तशी पुरा जन म्हळ्यार आमे ल्हान रांदपो मागीर वर्लल टायमार आमी पुरा ओडी हप्पोळो हें सकड घरांत करता आशिल्ले अन्न चेडती काम मेळचें मुडबिद्रे तशीची किनिगोळी कोडयाल हांगा उडपी मुल्की तै पुरा सकड देवस्थाना तेरावेळारी हाका पुरा सकड रांदपा वतालो तशी अन्न आमकां म्हळ्यार कश्टार्चिके होड केला मस्त कश्ट काणू गोळ होड केला म्हाका अज्जिके उडगस येता ओड बुरकुळ्यार पुरा जना शित्ता घालचे अम्मानान सकड तशी मस्त कश्ट काण आमकां होड केला जाल्यार आमकां खंयचे काही उणी करना आशिल्ला न्हू एक मुडबिद्रे दाखोवन खंयचे गांवां आतां आजी रांदपा गेल्या री हेरदूस संजेर लास्ट बस येवचे त्या दोंडरंगडीन तूं बस कशी म्हळ्यार एक 3 गंटे एक बस तशी पुरो आतां जाल्यार चिक्के डेवलप जाला जाल्यार हळ्ळी हळ्ळीची मस्त आतां डामर रोड जाला फुडें पुरो आमी स्कुला वताना एक 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आमकां चमकुचे आशिल्ले गद्दे मेरी वाट थोडी रन्ना वाट मते रोडारी वताना एक 5 अड्डांबो दांटून पुरा सकड तशी स्कुला वचके तितली कश्ट
मागीर हांव एक पंता ते गद्दा शिकोशिता आसतना पावसाळ्यान तुजे गद्दे पडलेले म्हाका कुडगास बॅग मेल बुत्ती पुरा तशी अक्कान तिगेल बुत्ती शेअर करचे ते पुरा एक लाईफ ताटवतान सकाळी एक पळय मोमेंटार म्हाका एक हुಡುಗ ಸೈಲ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ म्हणून तशी ನಾನು ರನ್ಪ ದಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಕೆ एक मैल दूर वचून रपचे लास्ट बसर आन एत्त नव एत्ता नान कसने फुल दीस ते पुरा सकडे फुडली काल रन्नी रनपा गेल्ले री वल्ली रक्कुड आनी रन्नीर रंदप न्हू आत्ता पुणी जाल्यार हडोड गॅस हें पुरा सकडे सौलभ्य आसता ते दोन दोळ सुज्जोन घेवन आमकां मात्यार बुक की बॅग की पुरा पाप घेवन येवचे तशी हें लायक मनांत आमकां एक आशिल्लें आमकां अन्नाक चले चेडू जावन अशी कश्ट पळोवच्या कशी म्हूण केला गांवन तुली सकडे म्हणटले चार जण चले चेडू वा ओ कसं करता की कशी वरडी करून दिता की कसं करता ती जना येच्छाना आमगेल घराची पशी आस नवा जना पुरा तशीच नवा कसा करता की वरडी कर की कोणा दीत की चले चेडो कसा करता की ओ म्हूण सांगून तशी ताका अन्नान आमकां एक खंय एक अशी पुरा जावचें नज्जा हांकां एज्युकेशन म्हळ्यार गांवांत थंय दोंडरंगडीन तूं PUC थंय मांत्र PUC लेवल थंय मांत्र मागीर ना मागीर वचके जाल्यार उडपा वचका कॉलेजा PUC जाल्ले मागीर उडपा वचके जाल्यार पास थंय दाखोवन बसार येवच्याक 2-3 किलोमीटर पास संजेरी ना 2-3 किलोमीटर पास चमकून येताना काळोख जाता पावसा वेळार पास घरा पावतना बसार पुरा वच्चा म्हणून ताका अन्नान आमकां कसं केलें हांगा नाका अशी पुरा आयकूच नाका आमी सीदा मुडबिद्रे म्हाका चडती रांदप मेळचें थंय एक सान भाडेघर पळयलां हांव पुन्नेचेरी देवस्थानाला सायडा मुडबिद्रे केशवपै कंपाउंड थंय आमी शिफ्ट जाल्ले हांव संची क्लास दाखोवन मुडबिद्रे शिकली तशी तेन्नाय पुरा सकडे जनाल पुरा अशें पळयतना म्हाका दिशें आमकां अशी न्हू मेलन नाल्यान सकडे लायफ अशी कश्ट काणू जाली न्हू अशी म्हाका एक ಕೆಲವು ಜನ ಆನಮ್ಮ एक अशी म्हणाल सकडे एक तांकां एक दाखोवचे खातीर फस्ट यूट्यूब चॅनल केला बाई जाल्यार फस्ट हांव व्हिडिओ घालतली मागीर अन्ना घालू स्टार्ट केलें व्हिडिओ अन्ना लोट रांदप पुरा अशी स्टार्ट करता आतां अन्ना म्हाकाय पळयलें रा मागीर एक फोटो मम्मा तुमगेलो एक फोटो अशी म्हणटान म्हाका एक असो प्राऊड फील जाता चिकेची खूश जाता म्हाका असो आतां तशी म्हणून मागीर हॉटेलान तुवें तशीची अन्नान मस्त म्हणलां म्हाका नाकाची नाकू गो तूं नुता बाईच हॉटेल पुरा नाका सांगिली इतलें सुलभ ना पळय हॉटेल म्हूण म्हळ्यार निजावन हांव मेल एक्सपिरियन्स सांगता फस्ट आमी 3 जाण आशिल्ले न्हू गशा जाल्यार बसल्या वायदान गशा जाल्यार हांव बसल्या हॉटेल जावं खंयचेय जावं आमी खंयचेय कामार करतात आमकां बेजीक दाखोवन त्या कामात प्रति एक स्टेप आमी गोत्तास का आमकां ना जाल्यार करचें पूरा आमी कामाच्या वयरी नमगो न्हू तशी बशा के जना सपोज तांणी एक दीस सोण होता ती तेन्ना आमकां कसो करूं जाता पांय मारूं जाता जायना आमी पुरा के रेडी आस का म्हूण सांगून तशें हांव म्हणचें जशें आतां आयदन कशें जेवता ते पक्कानी कसं पोळ घालतले नाही जाल्यार हॉटेलांत आमगेल्या हॉटेला पोळ हांव घालता व्हड पोळे कायलीची दादलो मनशान बद्दल तसलेच पोळे कायलेरी पोळय हांव घालता आतां गॅसाचे थोडे जाता आमी पोळ चिकेर अब्बयलो आतां मागीर सनसन कायलेर तसल्यान तुजी मसालो पोळ मैसूर मसालो पुरा घालता पोळ हांव करच्यो तशी पानीपुरी घालतले ना तेन्ना जाल्यार खंयची काम जाल्यार आमकां तांतू गोत्तास का म्हूण सावन एक कॉन्फिडन्स आसका मागीर म्हगेलें एक डायली रोटीन म्हणून म्हळ्यार फुडें हांव 4.5 गंटे हॉटेलान नातले तेन्ना हांव मेळ्ळें तें अंतूय म्हणलां डायली हांव 4 वरे उठयतली तशें म्हाका दिसा 24 गंटे पावना आशिल्लो म्हूण सांगून आत्तांय तशीची 24 गंटे पावना म्हूण सांगून लेखचें हांव आतां जाल्यार तशीची हॉटेल 7 ते आसता जाल्यार इत्तावण पुरा करून घरा येताना 8 जाता म्हगेलें मागीर हांव चेडवाल म्हळ्यार चेडू आतां पुत्ता ट्युशना घाला तशी सकाळी हांव एवरीडे 5 गंटे उठयतना विष्णू सहस्रनाम मेल हांव घालून मस्त पवर म्हाका मस्त सपोर्ट मस्त एनर्जी दिता विष्णू सहस्रनाम हांव सांगता बदाची मस्त बिलीव करता ताजे वयरी आम कसं जाल्यार मना लेक्कू न्हू कसं हें कोरका म्हणून सांगून आशिल्लें विष्णू सहस्रनाम खंडीत ते सक्सेस जाता मागीर आमी घालचे एक परिश्रम एफर्ट प्लस ताळमेळ आमकां एक आसल्यार खंडीत ते सक्सेस जाता खंयची जाल्यार म्हूण येता कॉन्फिडन्सय मस्त आसता तशी ते पुरा जावन घरा काम जावन हॉटेला वचून हडोड 2 ग्रायंडर आसात आनी हांव मसालो वांटूच्या म्हळ्यार सिंधून कांतून दवर जन आसात आतां मिक्र जन आसात हॉटेलांत वांटू तशी सिंधून कांतून पुरा दवरता ती हडोड ग्रायंडर मसालो करून 12:30 ओपन आसता आमगेलें हॉटेल अड्डेस ते आसता तशी आमी एक लेक्ल्यार कसं एक मागीर आनीक म्हळ्यार हांव एक मेडिटेशन करता हें एक अशी तुमकां एक सांगचें हांव इतलेची कसं एक 20 मिनिटाचें डेयली तुमकां एक टायम मेळ्ळ्यारच ना 20 मिनिटां तुमी एक मेडिटेशन म्हळ्यार चिन्न मुद्रारी अशी वज्रासनार बसता जाल्यार बैसून करूं येता ना जाल्यार चिन्न मुद्रारी नॉर्मल आमी कशी बसता तशी बैसून तुमी ओम 3:1 रेशियोर आसता ओम म्हणजे म येवचें 1 तशें आसता ओम म्हूण सांगून 3 टायम्स सांगून दोळ मुच्छून वची
त्याच्यात तरी माइंड मात्र आमगेला ब्लँक पेपर शेस का वाईट पेपर कसं नाही आशेनात गॅसर येदवरला त्यादवरला कसं नाही ना खाली माइंड आरी ते ओम जत्तरी लेफ्ट हँड दोळ मुಚ್ಚುನು ಅಸ್ಕ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹರ್ದೆ ವೈರ್ದವ್ರನು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೀಚ್ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕರ್ಕ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಲ್ಕಿ अंगाई हातदवरनं उपास ओम मनांतू उच्चार करताना अंगेक मनान तुम कसं निष्ठ देवाले कंचे जाते का चित्रण तुमगेल कसं नाही अंगेक लेखची तशीच असल्या रे नेक्स्ट एक कंचे एक साऊंड सपोज फॅन घाल नसलं कुठं त्या फॅनाचे साऊंड 5 मिनिट्स तशी त्या एक 5 मिनिट्स जाता रे नेक्स्ट अशें पॉझिटिव्हिटी 5 मिनिट्स तांतो आम्ही म्हाका हांवें कें बिझनेस करता खंडीत मेजन जाता तशी पॉझिटिव्ह ताजे बग्गेचे हांव खंडीत करता म्हाका हें जाता हांव स्टार्ट करते आतां अशी म्हणून 5 मिनिट्स ते एक कसन तुमगेल ड्रीम आसा ताजे बग्गे एक 5 मिनिट्स दवरून ते एक करा ती मागीर हातू लास्टक हातू गस्टून हें सोडून मागीर पतंजली महर्षी योगेन चित्तस्य ते श्लोक जे तुमकां युट्यूबार खंयच्यारी मेळटा ते तुमी बाय हार्ट करून घेवत एक 4 लायन अशें ते कोर न्हू पळयात एक बनता एनर्जी तुमकां ಗೊತ್ತನ अशें एक एक्टिवनेस आमगेल जिवन तो एक एनर्जी पॉझिटिव्हिटी मस्त एक नमने कुशेरी केदनाय कुशेरी ಮತ್ತೆ 1000 असल्यारच ना कोणाल पंचादिकय नाका कसनय नाका कोणालय आमी पंचादिकुलो अन मात्र वैरवचे जायना बदल मागशी तुला नुलच अंतक ಮತ್ತೆ काय आमी घेवच्यानच बदल सांग आता आमकां श्रीमंत आसा ता श्रीमंत आसा ಮತ್ತೆ आमकां कळटा ते आडपाय दवरतले आसता ती कसं नाही बिझनेस म्हळ्यार तशीची आमकां कसं नाही ना कसं नाही कर जाल्यार ताका खंयचे काय आमी हें करूंकच जे नेग्लेक्ट करता त्या सकड आसो देव आसा ते खंयचे आमगेले एक देवाल एक नंबीक आमी दवरून घेता ताजी मुखार चमकल्यारच न्हू खंडीत ते सक्सेस जाता म्हणून सांगून आशपोता जाल्यार पूर्ण हां क्वेश्चन सुलभ आशिल्ले निमगे वय तू हॉटेलाच मात्र दाखयल्या रे तांतू तुगेले ब्रँड एक्सटेन्शन तू हॉटेल कांय मस्त ब्रँच घालच्याक जायना करेक्ट वय वय म्हण हांव तिका एक 2 वार फुडें हें प्रोग्रामा येवका म्हणटाना तिका गुर कसं म्हणचे हित शत्रू आहे की मित्र मित्रा सजेशन दितल कोणा वय, शत्रू वय, की वय. मित्र पण म्हाका गोतना मित्र तुका चुकसाच्या नाही सांगितलं ना बा कसं म्हणा रे ना तेच नामगेल रजिस्टर जाला मम्मा नाही लॉजिकली वय तुगेला ती हें व्हिडिओ तुका 1000 मिलियन्स की व्यू वय. आयले वॉट इज द नेक्स्ट म्हणलें कसं करता म्हणून हांव तिका निमगिलें पळय तुगेले हॉटेला कांय मुडबिद्रे येवन जेवण करून वय, वचच्याक पुरो correct. जाणां जायना मुडबिद्रे पास जाता तुगेले हॉटेला खंडीत येता वय. बट तुगेले बिझनस ताजी स्केल अप जायना म्हळ्यार रिगार्डिंग स्केल अप वय हांव म्हणलें तूं कसं न्ही एक प्रॉडक्ट कर नाय तें तुगेलें अन्नालें तुका हेल्प आसा तेका शिकर का म्हणलें मिक्स त्या परत ताका गोत्त आसा वय. तें तूं नॉर्मली थोडेची मार्केट करता आसतना प्रॉडक्ट करना म्हणलें ताजे फुडें तुगेलो प्लॅन पुरो जाला रजिस्टर जाला आनी मस्त जाणां तुका सांगू ना शकय पुरोची सो नॉर्मली आमगेलें हें टॉपीक स्केलिंग अप थ्रू सोशल मिडिया कशें Right. म्हळ्यार लॉजिकली इट वील एंड इन सम एनहान्समेंट ऑफ अवर बिझनेस तें तूं करतास म्हूण म्हाका बारीक खुशी Right. जाली नेक्स्ट तुका- महिन्यात आं ताका मुर्तूय दवरन जालो वय नेक्स्ट श्रावणा महिन्यात वय. फिक्स जाय न्ही श्रावण श्रावणान तू पयरी येशिल्ले साधारण एक Okay. 29 गुरुपौर्णिमा म्हणून करया म्हणले की जाल्यार आषाढाक श्रावणान तू स्टार्ट करया म्हणून Okay. सांगून तशी ओके खुशी जाला मागीर आनीक सिको ॲप म्हणून आसता ना तांत खंयचे सಣ್ಣ सಣ್ಣ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ तुम्ही तांचे बिझनेस आयडियाज आसा नोटबुक आनी कर जाल्यार एटलिस्ट एक नोटबुक ताका कॉस्ट पडचे एक 8 to 9 रुपीज तांतू आतां सेल जावचे कितले 30-40 आसा ना एक नोट्स आका तशी तुमकां तांतू नमन मार बिझनेस आयडिया टायलरिंगा ಬಗ್ಗೆ जो खंयचे मेशीन घालून कसं नाही तुम्ही कर जाल्यार फ्लोर मिल्लात जो ते पल्वलायझर घालून ते पुरो सकड कंडा बट्टी तांतू सकड मेळटा बिझनेस आयडियाज मस्त मेळटा खंयच्या युट्यूबार मस्त सकड विडियोज मेळटा ताजे मुखांतराय तुमी करूं येता कसं मागीर एक मेन मनशाक आमकां हांव म्हणचे केन्नाय हेल्थ एक समजल्यारच ना कसं नाही करूं येता दुड्डो बंगार खंयचेय ना मोर ते आमगेले हेल्थ आमगेले करेक्ट असल्यारच ना आमी कसं नाही करूं जाता म्हणून सांगून म्हणत तशें तुम्ही गेला तुमगेले प्रॉडक्ट आनी कसं नाही कर जाल्यार एक फेसबुक अकाउंट की इंस्टाग्राम अकाउंट करून डैली तांतू गेला ती अशें इथे तुला ऑर्डर्स येवचे पॅकिंग एक व्हिडिओ एक दिसो ते पुरा करचे प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर तुम्ही कसं नाही इन्ग्रिडियंट्स दवरनो ते पुरा गेला ती तशी मागीर खंडीत ग्रोथ जाता बिझनेस तशी
तुमगेले हॉटेल बिझनेस आवटूची हा. टेक्सटाईल्साची स्टार्ट करवता म्हणलं बाय त्या तुम्ही कशी मॅनेज करताची म्हळ्यार हांव तें म्हणलें फूड म्हाका वृंदावन हँडलूम्स अंगडी कोर नाशिल्लें हांव लॉकडावन जातर मागीर हांव तें क्लोज केल्लें अंगडी तेन्ना म्हळ्यार अंगडी आनी ना म्हूण सांगून सकट जालें न्हू आजी पुरा हांव गेल्याच्यान तशें मागीर डल जाल्लें म्हणून मागीर आतां हॉटेलाची मस्त कस्टमर म्हाका केन्नाय म्हणटा लास्ट इयर आतां हॉटेल जावन 2 ವರ್ಷ जाता ಪರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಸೀರೆಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆದಾದ್ರೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏಕಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅಸ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಮ್ಮನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಗ ಸೀರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಕಾಟನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ म्हणतात तशी हांव ओपास स्टार्ट करया कशी फुडले हांव हाडोच हांगेले सप्लायर्साल मेले कॉन्टॅक्ट आसा तशें आतां ओपास तशें हाडयता आसा मॅम नमस्कारो नमस्ते या किनीस वासरी व्लॉग्स म्हळ्यार तू यूट्यूब पेज आणि इंस्टाग्राम पेज खंयची वर्स क्रिएट केला हॉटेल ओपन जत्तर क्रिएट केलं की ना ताज्या फुडें क्लियर ताज्या फुडें केला. म्हाका हा नाही तुका येद्दोळ एक म्हणजे स्टार्टिंगार व्ह्यूज येना तितले रीच आसना तुका येद्दोळ बाय. एक आनी पोस्ट करना नाका म्हळ्यार कसले मायंडसेट जो आयलो की आनी खंयची व्हिडिओ तुमगेले व्हायरल वचून तुमकां 11,000 फॉलोवर्स पावच्या तुमकां म्हळ्यार कितले वर्स लागला आनी खंयची ना, व्हिडिओ तशी व्हायरल लेख जाला कर. फर्स्ट व्हिडिओ गोतस की म्हळ्यार हांव लेखनी आनी पोस्ट करना अशी म्हूण लेखनी म्हाका म्हळ्यार घरा काम नाशिल्लें बैसून व्हिडिओ काडचे घालचे आसता कडेक डेली ते एक मेल दनपार भितर एक जावन वता घालचे ते डेली घालून न्हू व्ह्यूज आयले म्हाका म्हूण येता मागीर इंस्टाग्रामार आतां एक 6 months दाखोवन हांव एक्टीव जावन आसा तशी रप्पा इंस्टाग्रामार मात्र फास्ट हांव सांगचे रप्पा 11,000 फॉलोवर्स पावच्या तुम्ही कितले टाइम तुम्ही हार्ड वर्क केला म्हणतात म्हळ्यार कितले इंस्टाग्राम अकाउंट मोस्टली हांव एक 3 वर्सां पुढे कोर नाशिल्ली ओके बस्त रेअरली घालतले हांव 2 महिन्याक 3 महिन्याक आतां 6 months दाखोवन मेले फॉलोवर्स चड जाले तशी 11,000 ना खंयचे फर्स्ट व्हायरल जाला खंयचे व्हिडिओज की तुगेले एका वेळा तुका बूस्ट मेळल जो तशें कसले ना तशें काय ना पत्रडे व्हिडिओ जो वय वा. मागीर बाय वय ते वा. आमची गेलेले सकड तशी पत्रडे व्हिडिओ मागीर केलो जनान म्हणचे तू खाली रंदप मात्र दाखयता तर तू उल्लोन अशी उल्लोन म्हणटाना त्या 1.5 मिनिटार इलान तू उल्लोन आनी मस्त करू जायना जस्ट रेसिपी मात्र एक्सप्लेन करका जाता आमी तेंची ते तक नमन एक ट्रिक्स पुरो आसता तशी 1.5 मिनिट भितर आमी कशी एक रीचच्या वेळेत आमगेला आतां अशें अट्रॅक्ट जावन जनाक म्हळ्यार तितले कनेक्टिविटी आतां सोशल मिडिया सुलभ तशी त्या व्हिडिओ शूटिंग परे तू कोणाला करांक करे एडिटिंग परे तू कशी नाव करचे एडिटिंग फर्स्ट युट्यूब व्हिडिओ एक आत्ता आनी आतां चाळता आसतना हांगा कसं करतना ट्रायपॉडाचे मत्ते ना म्हाका घेवका म्हूण तें येना गोतना फर्स्ट हांव पळयलें बट यूट्यूब चॅनल पळयता लॉकडावनार कोणाक घरा कांय काम ना बैसून रांदप जाल्ले मोबाईल बट यूट्यूब चॅनल पळोवचें सांजे म्हणटा पुरा चॅनल वॉट्सअप स्टेटस येवचे आमगे ते समोसा आमगे ते हे ते म्हूण सकाळ पुरो पळोवत ना हांव स्टार्ट करता अशीची म्हूण सांगून तें हांव स्टार्ट केलेलें ते चॅनल तशी मागीर कसं म्हळ्यार कसं नाम गेलेलं तुम्ही एडिटिंग परे एडिटिंग तेंची फर्स्ट ट्रायपॉड ना स्टँड आतांनीची एक आतां मोबाईल दवरून एक तोपा वर्गाचे अशी दवरून करतली वय मस्त सकाळ कष्ट पावले तांतो मागीर एडिटींग पुरा हांव करचें इन शॉर्ट ॲप एडिटींग हांवाची इन शॉर्ट ॲपार करतली फर्स्ट आमचे गेल्यान व्हिडिओ घालतली आमगेले पुरा आमचे गेले रंदप न्हू आमचे गेल्यान चॅनल न्हू आमचे गेल्यानी करया म्हूण मागीर अंगडी तेन्ना हांवगेले अंगडी आशिल्ली तेन्ना ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ म्हणून जल्ले असो आमगेले आमचे गेले रंदप थोडे जण पावता ना असो म्हणून कन्नडानी स्टार्ट केलें आमगेले एक आचरण जो नागर पंचमी आतां पर आषाढ एकादश पयर जाली नागर पंचमी ताजी रेसिपी आजी रेसिपी प्रति एक चवथी जो आमगेले फॅमिली ब्लॉग चवथी आमगेले मस्त जण व्हिडिओ पळोवन अशें परत किणी फॅमिलीचे तशी प्रति एक घालता वच्चे सुरू जालें आमगेले म्हळ्यार तितली आमी आमचे गेले जाल्यार बद्दल सांगता पुण्य करका बद्दाची मस्त खुशी म्हाका आमचे गेले जावन एक अशी एक आचरण जो खंयचे प्रति एक आमी आचरण खंयचे सोणा ती प्रति एक आचरण करतात आमगेले घरान तो आख्खा कसं करका ते पुरा हांव तूं घालू स्टार्ट करून तशें मागीर कन्नडान जाल्लो खंयतार म्हळ्यार मुस्लीम कम्युनिटीची म्हाका फेसबूक मेसेंजरार ती मुडबिद्रेची हांव पळयन मात्र मुडबिद्रेची की मावीर कॉलेज शिकली तिणें मेसेंजरार घाला तुमगेले चेणे कशी हांव केला बार लाय जाता हां तशी बार लाय जाता म्हण मस्त जान क्रिस्तांवांचे पयरे येयले 2-3 दिसा फुडें हॉटेला कोड्याला येवचे आशिल्ले की गल्फाचे ती म्हणलें मॅडम तुमचे ते जीव गुज्जेचे ते रवा फ्रायचे पयरे हांव इंस्टाग्रामार घालेले मसलाचे का ते मागीर बारी सुबीत जाता मॅडम अशी पुरा आमची रेसिपी कसं आसा ती मुगांग अशी पुरा करता काय तेंची ती म्हणटा लास्ट खंयतार म्हळ्यार तिगेले बाब म्हण अशी म्हणटा आसा तिका ती आनी तिगेले दुवेले म्हण
आम्ही GSB जाऊ का आशिल म्हणून मस्त मनाच्या देवाचे ना गॉड प्रॉमिस तीन तशी म्हणला GSB जाऊ का म्हणून सांगून मग मना तितली येता या रेसिपी इतली तुगेल ट्राय करूनच ना प्रत्येक रांदा रुची म्हळ्या रुची मॅडम म्हणून तशी म्हणला तीन मला लागी तेल बा म्हणून अशी अशी करता सगळं तशी माय हांव तुमगेले एक व्हड फॅन हांव थँक्यू तुमगेल चॅनल्स केन्नाय व्यू करता आसता पूण तुकून उची यूट्यूब म्हळ्यार हांग तूं कोरोना टायमार तुकून हांव पळयता आनी ट्रेडिशनल रांदप मस्त तुमगेल यूट्यूब पळोवन शिकिलस थँक्यू तुमगेला ते एक सिग्नेचर डायलॉग आसना ते एक लाईव्ह ऐकूत तशें करत की म्हूण हांगा मागशी बशील माय तावडच्यान चाकुली तवे खातान स्वर्ग स्वर्ग के तशें आयकुया की म्हूण दिसता सर अशी वय खाताना अशी म्हणटा आहा स्वर्ग स्वर्ग ओके ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ ನಿಕೋಣ ನಿಮಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೀಕ ಸರ್ ಹಾನಮ್ಮ मस्त धन्यवाद थँक्यू सगळ्याले म्हाका बदाची सपोर्ट पुरा सकड सोशल मिडियार अशी पळोवन गोत्त आसना जाल्यार सोशल मिडिया म्हणटा प्रति एकल्याल कमेंटर जो तुमगेले एक मोग मस्त तुमी व्यक्त करतात म्हाका खुशी जाता थँक्यू अशी आसा केन्ना स्केलिंग अप थ्रू सोशल मीडिया आउटरीच विशयाबद्दल आमकां विस्तार जावन माहिती दिलेले केणीस वासरीस हाजे विनया केणी हांकां यादस्तिका दिवन मान कोरका म्हणून विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणै आणि उषा शेणै हांकां विनंती करता.